गोयच्या सरकारी आस्थापनांनी कोत्रादावेले सेक्युरिटी गार्डांक ताचे नोकरेचे धड दिसना। गोय मनीसबळ उदरगत महामंडळात सेक्युरिटी गार्डांच्या पोस्टांक उमेदवाराक 30 वर्सांची वय अट लावन जायरात दिल्ल्यान आशिल्ल्या सेक्युरिटी गार्डांचेर कलकल आयला। लेबर सोसायटी खाला नेमिल्ले सुमार 1200 गार्ड 5 वर्सां जाली वेगवेगळ्या सरकारी आस्थापनांनी सेक्युरिटी गार्ड म्हण आसात। गोय मनीसबळ उदरगत महामंडळान ही जायरात शुक्रारच्या पेपरांनी दिल्या। तातूंत सेक्युरिटी गार्डां खातीर 500 पोस्ट काढल्यात आनी वयाची मर्यादा 18 ते 30 दवरल्या। अणभवाची गरज ना। लेबर सोसायटी खाला वावरपी सेक्युरिटी गार्ड हे जायरातीक लागून काचाबोल जाल्यात। जीएमसीतले कितलेशेच सेक्युरिटी गार्डाक आतां ताचे अनिश्चित फुडाराचो भंय पडला। सरकारान नोकरी साल्वार करची म्हूण ते मागतात। आतां आमकां सांगलेलें पयर कितें कोण पळय हायटीक लागना, कोण पळय एज बीन जायना तांकां स्विपराक घालता म्हणून सांगलेलें आनी परते आमी सीएमा कडेन गेले तेन्ना तो म्हणटा आपूण सगळ्यांची गॅरंटी दिना म्हणटा तुमची। आनी आतां परतो एड येयला की 30 वर्साच्या वयर अशें सेक्युरिटी घेवचें ना म्हणून। ह्या पेपराचेर आज दिसून येता कितें की एमएलए आपलेच भुरगे भरता आनी हे भुरगे आतां पयलीं कोणी 5 वर्सां कोणी 10 वर्सां कोणी 2 वर्सां आतां ड्युटी केल्या पळय तांकां अशें दिसता की भायर मारलेल्या भशेन दिसता। आमी तेजी जानेवारीन अपॉइंटमेंट घेतली आनी ते सांगलें आमकां मे म्हयन्यान तुमचे क्लियर करता म्हणून। आनी तेन्ना सांगलें जे भुरगे एट प्रेजेंट आसात खंय सोसायटीन तांकां एकट्याकय भायर मारचो ना, तो एजीच ओवर एज आसूं नाल्यार एज सुटेबल आसूं अशें सांगलें। आमी येस केलें आनी आमकां बरें दिसलें आनी आमी येयले आनी ताका आमी हे सांगलें भाई म्हटलं तुज्या विश्वासार आमी आज पर्यंत आसा म्हाका 14 वर्सांनी ऑलरेडी ट्रेनिंग केलें हांवें पुलिशेन। इतकें केलें आसतना आज जी ही एड येयल्ली आसा पळय हे एडीच्या प्रमाणे आमी भितर आतां 1200 भुरगे आसून कमीत कमी मेळ्ळे जाल्यार 100 भुरगे मेळटले जाल्यार बाकी टोटल जे आसा ते भायर पडटले। आतां तेंचे फुडें कितें येता आसतना सांगून धाडलेलें की तुमकां 6 म्हयन्यांनी वर्सान कितें तरी फिक्स करता म्हणून। आतां तेंचें कितें फुडें आयुश्य लायफ कितें तेंचें इतलें तेणी क्लियर करचें आमकां। कितें करचें हांव म्हणटा की जे सुटेबल आहा तांकां सेक्युरिटीक दवरचें, जे कमी पडटा हायटीन जावं ट्रेनिंगेक तांकां तेणी हावजकिपींगेक जावं गार्डनर ह्या पोस्टार दवरचें। पण तूं तेणी सांगलेलें की आपूण एका भुरग्याक भायर मारचो ना, तेन्ना एका भुरग्याक तेणी ना भायर मारसर आनी तेणी सांगलेलें की आहा ते गोंयचेच आसा पूण कर्नाटकाचे ना आनी कसरले ना। प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार। कदंबाच्या शटल बसीच्या ड्रायव्हराक अकस्मात आनी कसलीच चवकशी करिनासतना निलंबीत केल्ल्यान तिडकल्ले कामगार शुक्रारा पणजे बस स्टँडार धरण्याक बसले। तांकां आयटकाने तेंको दिला। ड्रायव्हर दयानंद बांदोडकराक कामार घेवचो म्हूण तांणी नेट धरला। कामगारांनी धरणे धरल्या उपरांत कदंबान ड्रायव्हराचें निलंबन फाटीं घेतलां म्हूण कळटा। अकस्मात पयर बाब दयानंद बांदोडकार जो शटल सर्विसाचो ड्रायव्हर ताचेर कारणा शिवाय आरोप घालून डिरिलेक्शन ऑफ ड्युटी म्हणून ताका समरी कसलीच एन्क्वायरी नासतना सस्पेन्शन केल्लें आसा। आनी आमी कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन मॅनेजमेंटाक स्पश्टपणे कळयला की तांणी बाब दयानंद बांदोडकराचो सस्पेन्शन ताबडतोब कसलोच वेळ काडिनासतना तांणी फाटीं घेवपाक जाय। एका बायलेन तिका जाय ते स्टॉपार देंवयली ना म्हूण खंय सगळो बोवाळ। ड्रायव्हर म्हणटा बस डायरेक्ट, पॅसेंजरांक जाय थंय रावंक मेळना। तितल्याचेरूच खंय ताका सस्पेंड केलो। कामगारांनी पणजे धरणे धरल्या उपरांत कदंबान तांकां परवरे डेपोन आपोवन व्हेले। मेळा ते खबरे प्रमाण ड्रायव्हराचें निलंबन फाटीं घेतलां म्हूण समजता। प्रुडंटा खातीर सुशांत पळ। आतां घेवया एक विराम।